नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रात तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. परवरीचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन बुधवारा राजिनामो दिलो. सभापती राजेश पाटणेकरा कडेन खंवटेन आमदारकीचो राजिनामो भेटयलो. येवपी कांय दिसांत खंवटे भाजपात वचपाचो आसा म्हण बातमी येता. बुधवारा काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सेक्स स्कँडलांत घुस्पल्ल्या मंत्र्याचें नांव मंत्री मिलिंद नायक म्हूण जाहीर केलें. तशेंच ह्या मंत्र्या आड काँग्रेसीचो फुडारी संकल्प आमोणकरान पुलिशेंत कागाळ केल्या. तशेंच मंत्र्याचे चॅट, ऑडियो, फोटो पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनते मुखार मांडल्यात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एकमेव आमदार चर्चिल आलेमांवान पक्ष बदलून मतांची विभागणी करून भाजपाक विजय मेळोवन दिवपाची चाल केल्या असो आरोप आम आदमी पक्षाचे उपाध्यक्ष कॅप्टन वेन्झी विएगास हांणी केला. सळावले उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचे सुवातेर दुरुस्ती करपाची आशिल्ल्यान सांगे केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत 17 आनी 18 डिसेंबराक मर्यादीत उदकाची पुरवण आसतली. 8 डिसेंबराक तमिळनाडू जाल्ल्या चॉपर क्रशांत एकमेव वाचिल्लो ग्रूप कॅप्टन वरुण सिंग बुधवारा संवसाराक अंतरलो. बुधवारा राज्यांत पयलें चार्टर विमान आयलें. 160 पॅसेंजरांक घेवन कझाकिस्तानासावन एर आस्ताना चार्टर विमान गोंयांत आयलें. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.